अध्यक्ष मुखेल सोयरे, सगळ्यांचे लाडके आमदार सुभाष फळदेसाय सुभाष फळदेसायांनी सांगताय की गोमंतकान एक नवो उपक्रम की प्रत्येक गांवांत वचून गांवची वैशिष्ट्यां कितें ताजेर एक आमी बुकलेट प्रत्येक पंचायत तुमचे सांगेचे पंचायत आमचे म्युनिसिपालिटी 8 असले बुकलेट येवपाचे आसात, बाकीच्याय कडेन येवपाचे आसा. हाजे पयलीं आमचे पैंगीण बुकलेट ऑलरेडी रिलीज जाल्लो आसा. आज रिवण जाता 6 तारखेर सावड्डेची बुकलेट येता. आमचे एक हाजें म्हत्व म्हणजे हे फकत एक पुस्तक न्ही, हे आमचे सगळे गांव जे आसात तांची वैशिष्ट्यां कितें आसा ती फकत गांवचे लोकांक खबर आसतली, पूण गांवचे भायरय कळपाक जाय. गांवचे रिवणचे पुस्तकाक कळटलें की गांवांत भितर कोणे कोणे जे गांव वयर काडपाक कोणे कोणाचें कॉम्पिटिशन आसा हे सगळे एका बरोबर मेळचे हे खातीर आमी हो उपक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमाक आमकां सुभाष भाऊ फळदेसाय हांणी पुराय तेंको दिलो. ताका लागून हे जे व्हडले आतां इतले मोठ्या गॅदरिंगाच्या भितर आमकां हो प्रकाशन सुवाळो करपाची संद मेळिल्ली आसा. सो हांव सुभाष फळदेसाय हांचे देव बरें करूं म्हणटा. बाकीचे जे आसा तुमचो चड वेळ घेनासतना आमी हो प्रकाशन सुवाळो सुरू करपाचे आसा. सगळ्यां लागीं विनंती मागता की आतां आमचे सुभाष भाऊ ग्रामपंचायतीच्यो परंपरा त्या ग्रामपंचायतीचे लोकनृत्य त्या ग्रामपंचायतीतले म्हणजे ज्यांनी जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आसा त्या मनशांची विशिष्ट खेळगडी आसतले किंवा बाकीचे पयलींचे सरपंच आसतले किंवा त्या प्रगतीक जाणी जाणी हात लायिल्लो आसा ते एक पुस्तिका आसतली. ह्या पुस्तिके भितर सुरवातीचे जाल्ले कारणान कांय मिसावट जावपाक शकता, पूण ताच्या नंतरची जी पुस्तकां आसात ती व्यवस्थीत करतले. आनीक आयज ह्या पुस्तकाचें नांव आसा रिवण गोमंतक ग्राम समृद्धी. रिवण ग्राम हो गोव्याचो अभिमान. रिवण ही आमची ऋषीभूमी आणि त्या ऋषीभूमीक जे कितें संकल्पना आसात, जे कितें वैशिष्ट्य आसात, जे कितें पर्यटन स्थळां आसात, जी देवळां आसात, जे लोकनृत्य आसात, जे आमचे जागोर आसात, जे आमचे उत्सव आसात, सण आसात आणि देवळांचे हे आसात, हांव तांणी बऱ्या भशेन कवर केले अशें धरता. अजून पर्यंत बुकान भितर हांव गेल्लो ना, पूण परत एक फावटी गोमंतकाचे त्यांचे संपादक आणि गोमंतक प्रकाशनाचे हांव खूब खूब मन काळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमचे पाटील साहेब आसतले, सुशांत कुंकळेकर आसतले आणि बाकीची सगळी टीम आसतली. तांकां परत एक फावटी खूब खूब धन्यवाद. जय हिंद, भारत माता की जय. आणि रोखडोच आमचो